Argan tuka sumiyan Jesu, oglap tuka sumiyan Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां साध्या काळाच्या 21व्या आयतराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. 21st Sunday in ordinary time. आज डेट ऑगस्ट 25th ऑगस्टाची 25 तारीख. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा आगणिका कुळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता हांव प्रसार करता आसतना, वाचतना, नियाळ दिता आसतना तुज्या जाणवायेन म्हाकाय आयकोवच्या पर्जकी तूं बरो. ही सुवार्ता आमकां तुका साक्षांव जियोंको प्रेरण आनी कारण जावं दी आनी आमकां पवित्रत्मेचें तारण मेळोवन दी. तोच पवित्रत्मो जाणवायेचो आत्मो आमचे ते देवन येवन आमचें जिवीत नंदन करून दी. आमकां अर्यकंकर बनपस बंदडतो सुटका दिवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवास्वर 26 ओळ 1 तावन 2, 15 तावन 17, 18. जोशुआ 24 1 to 2, 15 to 17, 18. जोशुआन शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमा केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगाड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक, अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्वर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाचे सेवा करताले. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करता त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्तच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड अजापां केल्ली. आमी गेल्ले ते वाटेर, ते सगळे वाटेर आनी आमी पयण करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. अंतर्गीत कीर्तन 30 आणि 4. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखाण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टां अनुवारांतली तांकां निवारता. खंयची दुखीन बरवतल्यांक सुमी लागींच आसा. बरवसाक कणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट दग्ध साहित्य आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परच ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता. ताचे एकच एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. पातकांचे कोटेपण ताका स्मरण हाडटा. नितीवंत मनशाक कांटळटलो केस्तीक पात्र जाता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता.
ताच्या गोपान आसरो सोदलेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप. आवाजवर 5:21-32. Ephesians chapter 5 verses 21 to 32. भावां भयणीनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सुम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्ताक, तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्ताक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता, तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसऱ्या कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. एसपरी पतींनी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणीय मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना. बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त एस परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कोडू जातली. हे एक ओडू गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजी उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवीत साश्टीक जिवी दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वांजेल सान जुआंव बरयलो. आवाजवर 60:69. जॉन चॅप्टर 6:62-69. कफरनामाच्या सिनागोगांत जेजू शिकोवन आसतना ताच्या शिसा मदले साबार जण हे आयकून म्हणाले, हे उलोवणें विपरीत जालें. ते आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे? तर मनुष्य पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक अज्ञान, मनीस खंयच्याकीय उपकाराना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सतमानिनांत तसले. सतमानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेतावनूच जाणा आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताजो सांगात सांडून पाटी परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोमिया, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. थंयच देवाचो भाग्यवान म्हूण आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, गेले ते साबार आयतारात हांव युकारिस्तीक शिकोवण आमी आयकतले. हांव जेजूच्याच तोंडांत. आज कल्मिनेशन म्हणटा आमी. एक ताजो ह्या सुवार्थेचो ह्या प्रवचनाचो अंत.
आनी हांगा कितें जाता, सवाल ते जेजू विचारता पळय, तुमी वचोंक सोदतात वे. सवाल शिसांक मात्र न्ही, सवाल तुकाय म्हाकाय विचारता फ्रँकलीन, तूंय वचोंक सोदताय वे. म्हाका भाव भयणीनो, जेजूचे शिकोवण आयकल्ले साबार जण ताची सुवार्ता, ताचे असर्या हे सकड पळयिल्ले ते. आतां तांचो बोवार्थ हालता, ह्या तांची पातयेणी धलता, तांचे राजांव तांकां डॉमिनेट करता. आनी बायबल आमकां सांगता, साबार जाणांनी ताचो सहवास सोडलो. ओ नाका, कोणाक जाय शिकोवण, कित्याक दॅट इज डिमांडींग. म्हाका भाव भयणीनो, तो आमचे तो नाच येता बेश्टे न्ही क्रिस्तांव जावन जियोचें. ताचे उतरा प्रमाणे आमी सोलोंक आसा, तांकां जावंक ना, ते सोडून गेले. ताचे उपरांत आमी पळयता, ते सोडून गेले म्हणून जेजून ताची युकारिस्ती शिकोवण बदलूंक ना. जेजून आपूण सरकार तावन देंवन येयलो उंडो न्ही म्हूण सांगूंक ना. कित्याक? जेजू सत उलयलो, सत कोडू. स्वताचो पाटलाव करी जाय जाल्यार टू फॉलो द ट्रूथ वी नीड फिडेलिटी. आमी आमकांच समर्पण दिवंक आसा, प्रामाणीकपणान जिवंक आसा, आनी आमच्या जिवितांत संपूर्ण मापान आमी सुमयाक समर्पूंक आसा. ते गेले आनी जेजूचे शिष्य 12 जण ताचे संगत आसले. ते जेजू विशयांत संपूर्ण समजले म्हण अर्थ न्ही. आज हांव आनी तुमी संपूर्ण समजून कोणी क्रिस्ताचो पाटलाव करूं ना. आमी मोग करून ताचो पाटलाव करता, कित्याक ताणें आमचो मोग केला तें आमकां कळीत आसा, आमच्या खातीर कुर्सार मेला तें आमकां कळीत आसा. आमकां सगळें कितें सुवार्थेचें आमकां कळीत जायना, पूण सता उगडापी जाल्ली आमकां कळीत जातात. ते भावार्थान आमी पातयेवंक आसा. भावार्थ ना जाल्यार रियेक व्यर्थ. आतां ह्या 12 जाणांक जेजू विचारता, तुमी वचूंक सोदतात, डू यू वॉन्ट टू गो अवे? हे 12 जाणांक मात न्ही, आमकांय विचारता तो. थोडी सबार वर्सां कॅथोलीक जिवान जियेलीं आतां सोडून गेल्यांत, आनी सबार वर्सां मिसावांत आसलीं, प्रवचनांत आसलीं, मागण्या पगड्यांत आसलीं, पयस पावल्यांत. खंयच्या वेळारी आमच्या भावार्थाचेर आक्रमण येवंक साद आसा. त्या खातीर पावल सांगता, भावार्थाचे दिर्वे आमकां मेळ्ळा तें कोळसुल्यांत मातयेच्या मडक्यांत आसा. जोगासणेन ते आमी दवरूंक आसा, आनी आमी आमकांच प्रामाणीकपणान समर्पण जिवंक आसा. आनी तो वडो सिमांव जाप दिता आनी सांगता, सोम्या, कोणा लागीं वचूं आमी? आमी सकड सांडून आयल्या. कितें सांडलां आमी? आमचें जाळ सांडलां, आमचो व्यापार सांडला, आमच्या संवसाराची राटावळ आमी सांडल्या. आमी प्रायोरिटी तुका दिल्या, आमची फिडेलिटी तुका दाखयल्या, आनी कोणा सरशी वचूं आमी? कित्याक जेजू सांगत आयल्या उपरांत तांणी भोगला अनुभव, ती विस्बिता तांणी पळयल्यांत, शांत समाधान तांणी भोगलां. जेजूचो सहवास तांकां आशिर्वाद जाला. त्या खातीर सांगता, कोणा लागीं वचूं आमी? आमी तुजो पाटलाव केला केवळ असर्या पळोवन न्ही, भागार तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. आज हांव आनी तुमी जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ताच्या लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. म्हाका तुका जेजू थंय सासनीक जिवीत मेळटा. वी गेट इटर्नल लायफ इन जीसस. हे सत ताणें आमकां उगडापें केलां. आमचो वावर ह्या मिसाव्या संवसारांत मात्र न्ही, आमी ताच्या लागीं वचोंक आसा. त्या खातीर आमी ताजे संगी सोमकोंक आसा. आमी विपरीत जाले म्हूण सांगचें न्ही. हांगा आमकां
कलरफुल सुवार्ता मेळना. जेजू सत उलयता, पातक पातकच, वायट वायटच, सत सतच. त्या आमी वळखा जाय आनी सुमया सांगता आमी समका जाय. आयच्या वाचपाक आमी या ज्या उतरांच्या आदाराचेर जोश विचारता. तुम्ही वचोंक सोदतात वे जावं प्रती उतरांनी सांगोंक ना उतराचो अर्थ वचचो. आनी थंय तो सांगता पयल्या ह्या वाचपांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक तो जोमो करता, सर मालगड्यांक तो जोमो करता आनी सांगता जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पर इस्रायल असो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमच्या पुर्वज न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करताले. आज तूं परक्या देवांची सेवा करताय गी. देवातावन पयस पावलाय गी. उजवाडातावन अंधकारात तेवशीन गेलाय गी. पवित्रपणातावन पातकाच्या जिवितान जिवन आसाय गी. आशीर्वाद सोडून शिरापान पडोन आसाय गी. तर जेजू लागीं ये. आनी तो सांगता पूण तुमी सर्वेस्वराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात. आज निर्धार करा. अ डिसिजन यू हॅव टू टेक. जेजून गेल्ल्यांक रावोंक ना थंय. ताणें डिसिजन काडून गेले जावं पुरो तांच्या नास्तांनी हाडले. आज म्हाकाय तुकाय देव आमच्या वयर बोळ घालना. मोगान तो आपोवणें दिता. ताची शिकोवण मोगाची शिकोवण, एकोणेची शिकोवण. आनी ते सांगतात आमचो जोशुआ सांगता हांव आनी म्हज्या घराण्या विशीं सांगचें तर हांव सर्वेस्पराची सेवा करतलो. ए डिसिजन ही हॅज मेड, ए फिडेलिटी हॅज शोन. हांव आनी म्हजें घराणें. आस मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी सांगत जाय जोशुआ बरी हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची देवाची सेवा करतले. हांव देवा सांगात आमी जियेतले. हांव असो संकेत आमचे वैयक्तीक मागणे, कुटुंबा मागणे, देवाचे उतर वाचचे, सक्रामेंतान आमी जियोवचे, आमी देवाची सेवा करतले. हांव तर देवाची सेवा करची कशी गी, खंयच्या रुपाची गी म्हणून आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. सांत पौल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता पोती पोतणीचें जिवीत कशें आसा जाय. पळय आयचें तिसरें वाचप वांजेल तुमी वचोंक सोदतात की. पयलें वाचप तुमी वचोंक सोदतात की ह्या देवातावन पयस वेतात की सर्वेस्पराची आमी सेवा करतले हांव आनी म्हजें घराणें. आज घर कुटुंब बारी गरजेचें. आनी आज सांत पौल आमकां सांगता देवान कुटुंब आरंभ केलें, देवान कुटुंब आशिर्वादीत केलें आनी ज्या कुटुंबांत देव आसा कुटुंबांत जिवीत देवाचें देणें. पोती आनी पोतणीचें जिवीत कशें आसा जाय म्हणलें हांगा आमी वाचलें, आयकलें. आनी ही सर कित्याक एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल सांगता की म्हळ्यार हें एक व्हड गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता. कशें ही पवित्र सभा आनी क्रिस्त एकामेका सोडनात की. क्रिस्ताची कुडू सोंपोवी सभा. आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे. आनी पती पत्नीचें तांचें काजरी जिवीत सक्रामेंताक तो उबारता ताच्या येण्याद्वारे, ताच्या देण्याद्वारे आनी ताच्या विशेष समर्पणाद्वारे. कशें भाव भयणीनो, हांगा आमी पळयता पत्नींनी पतींक काळजाल्ल्या बरी. एकामेकाक तुमी काळजाय जाय, तुमी मोग करी जाय, तुमी मोगान जिये जाय. कालतेपण या विधेयपण मोग एकाच नाण्याची दोन मुखां. हांगा सांगता पत्नीनो काळजाया, पती तुमी मोग करा म्हूण सांगता. म्हळ्यार हांगा कोणी ओर्ती म्हणलो अर्थ न्ही. दोगांय समान सम, दोगांय देवाच्या मोगान आकर्शीत जाल्ली, आशिर्वादीत जाल्ली. आनी हो सांगात वर्तो, हाजे वर्तो सांगात ह्या संवसारांत फ्रेंडशीप जातना. हें वर्तें फ्रेंडशीप. आनी त्या खातीर तो सांगता कशें क्रिस्तान ताची कूड पवित्र सभेक समर्पून दिली. गरजेचें तुमच्या जिवितांत विधेयपण, समर्पण आनी देवाचेर भरोसो.
आणि तशें तुमचे जिवीत आशिर्वादाचे बेसावाचे कुरपेचे पेकोवणेचे जातले. तुम्ही सेवा करूंक आसा, सोडून वचोंक ना. तुम्हीच वचोंक सोदतात. आज विच्छेदन वचोंक सोदतात, सेपरेशन वचोंक सोदतात. एकाच घरा भितर आसात, मनासोमनांत वचोंक सोदतात. तर क्रिस्ताच्या मेटांनी, युकारिस्ताच्या बोळान, मागण्याच्या सक्तेन आमच्या कुटुंबाचे मिसांव बळोवन जावंक आसा. आणि आयच्या ह्या सुवार्थेचे आशिर्वाद आमकांय आमच्या कुटुंबाक लाभूं दी. आमी आनी आमचे घराणे सर्वेस्पराच्या वाट्यान समकतल्या म्हणलो निर्धार घेवया. ह्या उतरांच्या आदाराचेर आमचे क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडया. आमचे फिरकस कुटुंब बांदून हाडया. आमचे संघ संस्थे बांदून हाडया. जी कोण पयस गेल्यांत बायबल आमकां सांगता, म्हाका सेर्वनांतले बोकरे आसात तांकां हांवें हाडूंक आसा, तो दुसऱ्या हाडल्यांक गेलो. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी आमच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही, देवाच्या कुशे काल्तिमान घालून देवाच्या चिंतपा प्रमाणे आमी जिवन आमचे क्रिस्ती भावार्थी जिवीत आमी बांदून हाडया आनी सुम्याक साक्ष जावया. सर्वेस्पर बापा अगणित का उळदारा, तुका अर्गां होगळापणी वाखाणे दिता. आज आमी आयकलें तिनी वाचपां जोशुआ, एफेसकारांक आनी जुआंवचो वांजेल. तूं जावन आसाय आमचो सोडवंदार आनी एकलोच सोडवंदार. सोडवंदाराच्या जरीत हांव संतोश आन तुमी उदकाक ओडतेल्यात. जिविताची जर तुजे थंय आसा, ती जर साक्रामेंताद्वारे वाडटा. जर साक्रामेंतांत हांव पयस आसात, उपदेशांत हांव पयस आसात, इगर्जमातेंत हांव पयस आसात, मागण्या जिवितांत हांव पयस आसात, तांकां सर्वांक तूं प्रेरण दी. पवित्रत्म्यान तूं तांकां बर. जी कोण कळीत आसून कळीत नासतना पयस गेल्यांत तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान बोर आनी आकर्शीत कर तुजे तेवशीन. ही सुवार्ता आयकुच्या म्हज्या भाव भावडांचे तुजे आशिर्वाद, तुजे बेजाव, तुजी पेकोवण देंवन येवनी. कितें उणेपण तांच्या जिवितांत आसा. जावं पुरो जोशुआन सांगलेल्या प्रमाणे दोनीर पांय धरून जिवचे लोक सर्वेस्परांत पयस वचून ह्या संवसाराच्या माट मंत्रां हातूंच पडून असो लोक, ब्लॅक मॅजीक म्हूण तातूंच भियान जिवचो लोक, तसले अंकार जेजू बांदून मोडून पानोडयता. तूं खरो देव सर्वेस्परा तुजी आशिर्वादांचे थंय देवून येवं दी. दुसऱ्या वाचपांत आयकल्ल्या प्रमाणे सोरपती पत्नीक हांव समर्पण दिता. विच्छेदनाच्या वाटेर, वेगळाचाराच्या वाटेर आसची, कश्टांत आसची, समस्यांत आसची, भुरग्याची देणे नातली आनी काजाराक सैरीक सोदतल्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या. जेजू तांच्या जिवितांत येयल्ले वादळ तूं पयस कर. गर्भस्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल, भुरगेपणाचेर आशिर्वाद घाल. जोड्यांचेर तांचे रीण जावं पुरो, समस्या जावं पुरो, कसलेय समस्या आसा ते फूड कर जेजू. जोड्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या भुरगेपणाचेर बरोसरी फुडार तूं तांकां फावो कर. आशिर्वाद घाल तुज्या सोर सेवा करतले ह्या रिलिजियसांचेर, सेमिनरी शिकतल्यांचेर, सुवार्ता परगट करतल्यांचेर, विनवणीच्या मागण्या करतल्यांचेर आशिर्वादीत घाल. आमी वचनासतना तुज्या सांगात जीव करपा दी. जी कोण पयस गेल्यान तांकां तूं लागीं हाड सर्वेस्परा. पिढे शिडेन वळवळसो लोक, अंतुणार आसचो लोक, मरणांतीक पिड्यांत आसचो लोक, तांचेर तुजी दया देव दी. आमचे कडेन व्हॉट्सअप, ईमेल, फेसबुकाचेर कोणे मागोवंक सांगलां तांकां सगळ्यांक समर्पण जेजूच्या नांवान हांव मागता. टच, अनॉइंट, हील, ब्लेस देम फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी येसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या युवा मिसांवा खातीर, सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर तुमी मागा. आमेन.